मदलो वाडो पडोशे 70च्या विष्णू गांवकार हांच्या घराचेर सोमारा वीज कोसळिल्ल्यान बरेच लुकसाण जाले। वीज पडिल्ल्यान घराचे पत्रे फुटले, तशेंच वण्टीक वेरो गेल्यात। घरांतल्यो लायटीच्यो वायरी जाल्यार लासून गोबर जाल्ल्यान तांचेय लुकसाण जाले। वीज पडली तेन्ना विष्णू गांवकार आनी ताचो पूत भायर आशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। पोट झालो जगललें बी आनी सर पयना मागीर जगललें आनी मागीर हो जाल्या पळय पोट आमकां एकदम व्हडलें थंड जालें आमकां पोट भायर पडलो। व्हडलो आवाज जालो। हय तुमी घाल्ले ना? हां तुमी मी वय कसो कर कितें करताले? कितें काम कितें? काम करी मी हे हो ओडून घे हांगा असो ओडून मी मद्दी म्हणतो सेंटरा असो खोट लायला आनी ओडून हांगा आनी बंद जालो असो मातसो उठलो म्हणा तो उठना दर आनी तो आवाज जाता जाल्यार सकयल पडटा उठलो आनी असो रावलो सामको पळय भायर पडले। निश्चय तें तुमी आनी चेडो आसलो? हय तो हांगा आबलो देतो सुटलो पत्रे हे जाल्या थोडे अशे गेल्या थोडे फुटले भायर बघा भितर तशेंच हय। लायटींचे लायट गेली ह्यो गेली, वायरींग बीन शॉर्ट जाली शॉर्ट जाली। आवाज जालो खम खम करून मोठ्यान फुगट कसो फुटले आनी आनी ते आबूजन बी पडले दोगय जाण तो हे देवी नासले म्हणून तो वाटायले तांकां। ते कितें करताले? ते खोपी कापीत घाली घराच्या भायर आसले? हो घराच्या भायर आसले घरान आसले हांगा जाय आसले तरी हांगा आसल्या तर सगळे 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 तांबडे जाले माती उडोवन सगळे हे सगळे पत्रे काय सगळे उडाले। कितक्यांक गजाली? हे चार आंग सुमार चारांक खेच सांगले तेन्ना ते धा जे भड्डा वचून ते काजी अर्द्या पाड्यान कम जाले तो आवाज येयलो म्हणजे त्या घरान बसले आमकां खबर अशें जालां म्हणून पावसाक फिर रावले त्या घरांनी घाम येयले आनी आतां कितें कितें जालें तुमचे घरान वीज पडोन? वीज पडोन सगळें हें जालें फुटलें। लायट बीन ना दिसता? लायट बी कांय ना रातच्यान काळोखान काय करता वायरी जवळ्यो? वायरी सगळ्यो जवळ्यो हय हेचेर जवळ्यो आनी तेचेर जवळ्यो आनी ती बीचे काय 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 कळटा सगळें जवळ ते खांब्यार वायर आसले ती सगळी तुटोन ती जाली ती। कोण येयल्ले पंचायतीचे बीन? पंचायतीचे येयल्ले काल येयल्ले आनी डिपार्टमेंटाचे? आतां गेल्ले तलाटी गेल्ले सकाळी घराच्या भायर आसले म्हणून ते वाटावले? वाटावले घराच्या हांगा गेल्ले आसल्यार गेल्ले हय न्ही।